70 सुरला सोरोबंदी जायज म्हूण थंयच्या लोकांचे मोहिमेन नेट धरला। बार्रां बंद करपा विशीं पंचायत आनी एक्सायज खात्याची कायदेशीर प्रक्रिया पुराय जायसर सुरला बार बंदीची मुजत वाडोवन दिवची म्हूण थळावे जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले। सुरला बार बंदी 20 ऑगस्टाक सोंपता। आमच्या लोकांची अशी मागणी आसा, मिटींग जाली 12 ऑगस्टाक की आमचो गांव कायमचो दारूमुक्त करचो। ह्या सुरला जे बार आसात 7 किंवा 8 बार आसात त्यांचे जे परिणाम जाल्या गांवांत आनी गांवा भायर बाकी सगळ्याच्या गांवांत तशें आमी सविस्तर ह्या तुमच्या लेटरार तुमकां बरयल्लें आसा। आनी आतां आमचो डिमांड सरकारा असो आसा, पंचायत ग्रामसभा जाल्या ह्या विशयाचेर स्पेशल ग्रामसभा जाली, तातूंत ठराव घेतला गेला की ज्यो एनओसी दिल्ल्यो आसा बारांक त्यो एनओसी विड्रॉ करचो सरकारान। ताची फुडली प्रक्रिया जेका सुरू जातली। गांवांत एक पयलीं पासून कमीत ते 20 ते 30 वर्सां जाली बार चालू आहा। ते पयलीं कमीत ते 15-20 वर्सां बार धंदो चाललो तेंचो बरो। आतां कमीत ते 2-3 वर्सां त्या बारा खातीर आमच्या गांवांत खूब त्रास जाल्लो आसा। त्या खातीर आमकां हे दारूबंदी जायी। कमीत ते भायले गांव कणकुंबी पारवड त्या गांवांत सुद्दां तुमकां खूब ह्या बारा विशीं त्रास जालो। ती आमकां आतां हे करता तुमच्या खातीर आपणाक त्रास जालो। तुमच्या गांवांत बार जाले चालू म्हळ्यार आमच्या शेजारच्या गांवांक त्रास जालो, तेंचे आमकां आतां आयकान घेवपाचें पडलां। त्या खातीर आमकां सोरोमुक्त आमकां अभियान जाय। पंचायती कडच्यान बारांची एनओसी फाटीं घेवप चल्ला। म्हणजे कायमची बारा बंद जाल्ली। सुरला दारू मुक्त गांव करपाचो हितून ठराव मांडलेलो आहा, पूण ते मातशे रिवोक ते मातशें बरोवंक ना तेंच्यांनी, कितें तरी प्रॉब्लेम जाला सेक्रेटरीन आमच्या। ताका आमी आतां परत मिटींग घेतली आनी ते सगळ्यांचे बार आहा पळय तेंची रिवोक आमी ऑर्डर काडटाले, एनओसीची रिवोक काडटाले। बारांक लागून लोकांक त्रास जाता। एक एकदां अशें जाता की हे रस्त्याच्या बाटल्यो बी घेवन नाचता। आमी जर तांकां सायटी सांगपाक गेले ते आमकां दादागिरी सांगता, आमकां मारपाक येता ते लोक की ते चड प्रमाणांत आसल्या पूण आमची दादागिरी चलना तेंच्या भितर। आमच्या भुरग्यांचे जे इस्कॉल थंय लागीं आसा, फाल्यां आमच्या भुरग्यांचे परिणाम हेजो कितें म्हणा हेजो विचार करपाक सगळ्यांनी आतां सगळे कशें आहा, सगळे एज्युकेटेड आहा ताका लागून हेजे एज्युकेशनाचो प्रॉब्लेम जाता। जर भुरगे आमच्या इस्कॉलाक वयता आसतना ते बाटल्यो ग्लासां अशें वयता आसतना पळयताले जाल्यार तेंचे परिणाम कितें जातले, फाल्यां तेच करतले न्ही। हांव शिक्षण सोडटालें आनी तेच आपूण घेवन नाचताले तशें। हेज्या खातीर आमी गांव उठला कित्याक लागून आमकां बार वाले आसा ते आमचेच भाव भयण आसा, दुसरे कोण ना, भायले कोण आमचेच भाव भयण आसा। गांवांतले इस्कॉल बंद पडूंक शकता। आनी जर परत बार सुरू जाले जाल्यार आमी आमची सगळे घरांक कुलूप मारतले आनी सगळे बादी बिनी सगळे बायलां भुरग्यांकी घेवन आमी रस्त्यार बसतले, असो आमी कालच्या आमच्या हितून सभेत थाराव केल्लो आसा। आनी सगळे हेका मान्य, सगळ्या गांवाची हेका मान्यता आसा, फक्त बारवाले सोडून। आमच्या गांवांत हायस्कूल चलता, तर सायटीच्या 2-3 गांवांतले आमच्या गांवांत भुरगीं येतात, हायस्कूल तेंच्या खातीर चलता। आमच्या गांवांत एका गांवा खातीर हायस्कूल चलना, बाकीची सायटीच्या गांवांतली भुरगीं येता म्हणून हायस्कूल चलता। आनी जर आमच्या गांवांत परत बार ओपन जाले आनी परत अशी धुमशान जातली आनी आस्ते आस्ते ते लोक आपल्या भुरग्यांकी थंयसरले काडटले, बंद करतले स्कूल आनी हायस्कूल सुद्दां बंद पडले। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। कुडबण जेटीर नुस्तें विकप्या वेल्यान बोटवाल्यांनी एजंटांचो वाद। कोफूसावन नाका म्हूण नुस्तेंमारी खात्यान जेटीचो ताबो घेतला। कुडबणच्या बोटवाल्यांनी पयलीं 8 एजंटां कडच्यान नुस्तें घेवचें ना म्हूण थारायल्ल्यान वाद चल्लो। ह्या फुडें वाद जावचो ना म्हूण चर्चिलाचो ग्रूप म्हणटा। चर्चिल म्हणटा कोणे तरी लोकांक खोबळावन घाले, आतां कोणूय कोणा कडच्यान नुस्तें घेवंक शकता। एक टायमाचेर हांव MP 2 फावटी बसलो पॉलिटिकल, म्हणजे गाबद्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो। हांव आय कॅन से गाब ती बंद सांगचे अरे काणा बाणा म्हणटा मुगे मनीस आसा थिंगाचे। हे आतां कितें जालें, हें कोणें फुलयलें, हें आतां आमची विक्ट्री जालें न्हू, तें फुलयलें आनी कितें पळय बाबा सांगलें तो मनीस हाडा ना ना तुमी बोलना म्हणून सांगलें। कुडबण जेटीचेर कांय ठरावीक एजंटांचें नुस्तें घेवचें ना म्हूण बोटवाल्यांनी थारायल्लें। प्रकरण जिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावलें। दोनूय पार्टी थंय आयिल्ल्यो। निमाणे जेटीच नुस्तेंमारी खात्यान ताब्यांत घेतली। आतां एजंट जाय तांचे कडच्यान नुस्तें घेवंक शकतात। Authority for the jetty authority is only fishery.
all boat owners, they can sell the fish whom they want. So how many people come there as a buyer? Voluntary can come and you are voluntary free to give to anybody. So what I have suggested is 7 boat owners fish. The whole buyers will not buy. We agree to them. But we want that fisheries take charge of the control of the jetty, which everybody agreed now. So jetty's control will remain with the fisheries forever. Okay? And we are free to give our fish to any buyer that is there. Teka agent monopoly करपाक लागली. ती आमी ब्रेक केली कोर्टा वचून. So that is the reason why the any buyer येना आले थिंगा. Buyer जायचा नाही. Only thing we have to welcome now since the jetty is open. कांय एजंटांक माफिया म्हणले म्हूण वाद जालो. ताका लागून कुडबणचे बोटकार चाळवल्ले. आता जालो तो सेटलमेंट तांकां मान्य. जो BSF म्हणटा तेका जेटीचेर अलॉटमेंट मेळना, एक स्लॉट मेळना म्हणून कन्फ्युजन स्टार्ट जालें. आनी तेम मागीर फिशरीसा कडेन 23 वा 24 एजंट रजिस्टर्ड केला खंय. जरी तर तांकां 23 वा 24 रजिस्टर्ड आहा एजंट आनी तेमी मिडिया सांगिला की आमगे एजंट आहाय ते सगळे माफिया म्हणटाय ते. जरी तर तुमगे 23-24 वर्ल्ड रँकींग एजंट आहाय जाल्यार आमगे माफिया एजंटा तुमकां दिवपाक गरज ना. म्हाका दिसता तेंकां कशें कितकोन येता खबर ना. आमगे एजंटाक परत नुस्तें घे म्हणून सांगो सारकें मरे. आमगे एजंट जर माफिया जाय तो आमी चोयताय तेंकां, आमी नुस्तें दितले. सो म्हाका दिसता आयज जे कितें डिसिजन दिला एक्चुअली सगळें जे कोण लिस्ट दिला तांकां सगळें बॅन करपाक लायल्या. पूण आसूं तेणें आमगे आतां सांगिल्लें न्ही, आमगे जो एल्विसान सांगिल्लो 8 जाणां गेले, वी वील फॉलो दॅट वर्ड and we will follow the rules framed by the court, honorable court. No, we will not. See, we have the boat owners, union boat owners have made an arrangement with the old agents. जे त्या लोकांनी ज्या कोणा माफिया म्हणल्या न्ही आमी तेंचे बरोबर धंदो करताय आनी आतां तेच लोकां पयलीं जे कोण माफिया म्हण तेंकांय तेंचे बरोबर धंदो करप हें जावपा ना न्ही. तेंका लागून तुमी कोर्टाक दे लेट देम. वी आर नॉट डायरेक्टिंग टू एनीबडी. ते कोणाकूय दी न्ही. 8 जाणांनी तेंगे ओन अरेंजमेंट करपाचो हायकोर्ट ऑर्डर पडला. वी वील लूक आफ्टर आवर एजंट्स एंड आवर boat owners who are with us. Even if some others want to go with them, they are most welcome. So they will give to their agents? They will give to their agents. They have got 26 agents with them. See, normally the confusion has started. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.